सगळ्यांकाय नमस्कारू. हांव दिव्यश्री जगदीश पै उडपादकून उलयतां. आमी आयची सुभाषित प्रारंभ करूया. आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासयते लोकः. आशायाः ये दासाः ते म्हणारे कोण आशे मोंचे जे दासू जावन आसतगी तांणी हे इडी लोकाचे दासू जाल्ला वरेची. तशीच आशा येषां दासी म्हळ्यार आश मोंचे कोणाल दास जावन आसतगी तांणी हे लोकाकची यजमानसे रायुसे असता ती हे लोकांतू तांणी व्हडली जान जावन आसता ती. तांणी सांगिले उत्तर पुराजांनी फॉलो करता ती म्हणून हे सुभाषित सांगतांग आमकां. आमी जिवनांतू सुखारी संतोषारी आशाक कसं पुरो जावकागी ताका मात्र आमी इम्पॉर्टन्स दिवका. केदन आमी त्या मीरून एक ऐशारामी जिवनाक आश पावतागी तेदन आमी आश मोंचे जे दासू जावन वता ती. तशी दासू जाता वताची आमगेले संतोष वायट जाता. आमकां कळनाशी आमी दुख्खार येता ती आमकां दुख्ख येता म्हणून आमकां कळटा सुभाषिता देखून. आमगेले पंचेंद्रिय आमगेले हातोटींत आसल्यार आमकां खंयचे आश म्हणची जायना. खंयचे आश आसना आमकां. तेंची आमगेले पंचेंद्रिय आमगेले हातोटींत नाशी. पळयल जावका आयकलाल आमकां आनी आयकुका तसल पुरो आमकां भावन आयल्यार तेदन आमकां आश उठयता. आमी पंचेंद्रियान सांगिल वरें आयकून ताजी दास जाल्यार षड्वैरी जावन आशिल्ले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर म्हणजे पुरा आमगेला येता. हान्नी पुरा आमगेला आयल्स तर कसं जाता. हान्नी पुरा आमकां आश येवच्याक प्रचोदन दिता ती. आमकां गोतनाशी आमगेलांतू आश हाडयता ती. त्या आश येयल्स तर आमी ते आश पुरयसुच्याक प्रयत्न करता ती. आमी आशेचे दास जावन वता ती. हाजे विशयार एक हांव काणी सांगता. एक गांवांत मस्त दुडवाळ आशिल्लो. दुड्डू बंगार जागो खंयचेच ते ताका उणी नाशिल्ले. तागेले कितले दुड्डू बंगार आसा म्हूण ताका खबर नाशिल्ले. त्या म्हणटा तागेले श्रीमंतीक आशिल्ले जाल्यार तागेले मना शांती नाशिल्ले नेम्मदी नाशिल्ले. ताका सूख संतोष म्हणजे कसं म्हणू वचना. केन्नाय ताणें टेन्शनारी अशी आलोचना करताची कसला म्हाका इतली पुरो आसूं नये अशी कसला टेन्शन कसला म्हाका एक संतोष म्हणची ना म्हणून आलोचना करताची. तो तागेले तोट भोंवता आसता तशें तागेले तोटा भोंवता वताना एक कडेन तो पळयता सना एक मुळये माडाशी घर कोरून एकलो जीवन करता आसता. भायर तागेले दोग जाण चेडूं तांगेले ड्रेस पुरो पिंदून आसता जाल्यार तांणी कुशेर खेळटा आसता ती. हाका आश्चर्य जाता. अयो इतले सान घर तांणी कुशेर खेळटा ती. अशें पळयतना तागेले बायल ताका रांदप कोण हाड व्हरता आसता भायर बसून जेवता आसता ती. भारी कुशेर आसता ती. हांव आलोचना करता म्हगेला इतले पुरो आसा जाल्यार म्हाका खुशी ना. हांगेले कसले ना. तांणी जाल्यार चंद कोण खेळटा ती चंद कोण उलयता ती तांगेले तोंडाक खुशी दिसता. कसं नशा पुरो म्हणून तो थंय वता घरकडचे यजमानान वचून निमगीता. तू केन्ना अशी वे कुशेरी आसता वे म्हणून ताका तो म्हणटा वय हांव म्हाका जेवका जाल्यार तितलें डेली संपादन करता तें हाडून आमी जेवता ती आमी कुशेर आसा ती. आमकां कसली तोंदर ना. आमकां राबूक जेवका जाल्यार गरय आसा सानांची. तशें आमकां विंगड कसले आशी ना. आमकां जावका जाल्यार पुरो आसता तशें म्हणून आमी कुशेर आसा ती म्हणून सांगता. हाका तागेलें उतर आयकून आश्चर्य जाता. हे देवा आगेले कसले नाशी वो इतले कुशेर आसा म्हूण सांगता मू. म्हगेला तितली पुरो आसा जाल्यार म्हाका कसला खुशी ना. हाची कसं कारण आसा पुरो म्हणून तो वचून तागेले फ्रेंडाला निमगीता. कसला हें अशें जाता आसा म्हूण ताका तो सांगता. तू पाय एक काम करी
99 गोल्ड कॉयन्स व्हरून एक बॅगा घालून तागेले घरा भायर दवरी म्हणून सांगता. हो सांगता 99 कसाला हांव 100 दवरता, एक कसाला उणी दवरचें. ताका तो म्हणटा ना 100 दवरूनच 99 दवरका तुवें म्हणून. तो सांगता हो जायत म्हणून सांगून तितली बंगरा कॉयन व्हरून तागेले घरा भायर दवरता आनी सीदा येता. दोग जाणी दूर दुखून पळयत आसता ती कसं बरं जगता म्हणून. हो केन्नाय कामा वची बरी भायर येता. भायर येवन पळयता एक चील आसा. कसं नाही म्हणून पळयत तो. हो बंगरा कॉयन भारी खुश जाता ताका. लॅक करता कितलें आसा म्हणून. लॅक करतना 99 येता. 2-3 वळा लॅक करता बसून. लॅक चुकला की खंय दवर म्हणून. ना कितले वेळा लॅक केल्यार 99 मात्र मेळटा ताका. तेदन ताका आशी उठयता. 100 आशिल्ली जाल्यार एक भरती जाता आशिल्ली मू. एक कॉयन उणी जाली मू. आतां हांव तें एक कॉयन कशीपुणी संपादन करून हें भरती करका म्हणून तो आलोचन करता. आलोचन करता सीदा वता. ताका कोत्त आसता तागेलें संपादन येतू ताणें एक कॉयन घेवचें जायना, बंगरा कॉयन करूचें जायना म्हणून. चड काम करता आशिल्ली तितली पाटी बगसून लेक्का बशी चड काम करून पूर जावन तो घरला येता. पुरो जावन येताना तागेले चेडूं ताका खेळू आपयता ताका कोप येता चेडवाल वयरी. सोम्म बिश्टेत चेडवांक आश्चर्य जाता. इतुर्डे हांव आमगेलो खेळू येता आशिल्लो आतां कसं आश्चर्य म्हणून बेजार जाता तांकां. तांणी रडता ती. बायल येवन सांगता कसला तुमी अशी करता आसा ती कसं जालें तुमकां म्हणून. तिगेल वयरी उडता तो. तिगेल वयरी ताका कोप येता. तिगेल वयरी गट्टी बोमान उलयता तो. कसं जाता तांकां. तांणी पुडी कशी आशिल्ली ती हसता हसता चंदायर आशिल्ली ती जाल्यार हें एक बंगरा कॉयन आशी निमित्त तागेले संतोश वायट जाता ताका गोतना. तागेले फोकस अशें एक कॉयन संपादन करचें जाल्यार हांगा तागेले एकल्याले आशे निमित्त पुरा जनाले सुख संतोष वायट जाता थंय. अशी ह्या पुरो तांणी रब्बून पळयत आसता ती. तेदन तें पळोवन ताका मना वता. हां मेगेल सुख शांती वच्चाक कसं कारण म्हणून आतां म्हाका कळ्ळें. वय हांव आशे मनशेचे दास जावन आशिल्लो. त्या आशेन ता जिश्ट आशिल्ले वरी म्हाका खेळयलें. तशें जावन मेगेले सुख संतोश वायट जाल्ले म्हणून तेदन ताका मना वता. एक वेळा आमकां खंयचे एक विशया बगी आशी उठयल्यार आमगेले इंद्रियाचे आमी दास जाता ती. तेदन आमकां कसं करूंक जायना. आमी त्या आशे दास जावन इंद्रियान सांगिल्ले बरी आयकून आमगेले मानसीक संतोश नेಮ್ಮदी पुरो वायट करून घेता ती. सुख शांती पुरो वता आमगेले. आमकां गोतनाशी आमी पुराचे दास जाता वता ती. आमगेले सुख शांतीक बाह्य श्रीमंतीक मुख्य न्हय आंतरीक श्रीमंतीक जावका म्हणजे आमी विसरून वता ती. तशें जावन आमी सुख शांती नेಮ್ಮदी रश्याक संतोषार जीवन काडूक आंतरीक श्रीमंतीके म्हळ्यार आमगेले मानसीक श्रीमंतीके आमगेलें मन श्रीमंत जावन आसुका तेंची मुख्य म्हूण सांगताची. आयचे सुभाषित मुक्ताय करया. नमस्कार. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यार आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यार गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात. नातल्यार यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यार अशी स्क्रीन दिसता. तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यार आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यार तुमगेल व्हिडिओज कोंकणी videos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.